आयज पळय आमकां पयले वाचपान सांगलां संवसारांतल्या बऱ्या मनशानो देवाच्यो आज्ञा पाळटल्यानो. म्हणजे भयणीनो आनी भावनो, आमी सगलीं हांगसर आसा तितलीं बरीं मनशां. कोण हांगसर वायट म्हणून ना. कित्याक देवान आमकां घडोवन हाडल्यात. देवाचें जिवीत आमचें सोबें आसा. देव आमचे भितर जियेता. पूण आमी कितें करूंक जाय? पयले वाचपान सांगलां तें आमी खालती आनी ल्हानवीक जावंक जाय. तेन्नाच की देव जो आमचे सोबें आसा तो उजवाडाक येतलो. नाजाल्यार आमी येता, आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो, आमची चाल, आमचें सगळें तें आमी परगट्टा. तें केलें की ना आमी जाणो कशे भशेन आमी एकामेकाक नाकारताय. पूण जीं कोण खालती आसात तीं खरेपणी आमकां खूब भितरल्यान देवा सोबें आसरो दितात. तांचे सोबें न्ही, आमच्यान कोणाकूच कांय करूंक जायना. आमीच आमकां कांय करूंक जायना तें आमी जाणो. पूण देवा सोबें रावली की ना तो मागीर सगळ्यांक आपलें बरेंपण दाखयता. म्हणून आमकां आयज ह्या वाचपांनी सगळें कळीत केलेलें आसा. आनी जेन्ना आमी खालतेकायेन आमचें जिवीत सादता तेन्ना आमची बोडाय कोणाची? मागीर देवाची. हें देवान सगळें केलेलें आसा. आनी ही खरींच खालती मनशां. कित्याक ती जाणत आपल्या कडेन कांय जायना, पूण देवा कडेन जाता. देव तें करून घेता. कशें तें तोच जाणो. कालूच आमकां सांगलेलें बी आमी रोयली की ना कशी ती वाडटा, गुळगुळीत मागीर गोठो तातूंत येता, मागीर आमी लुवणी कोत्ता आनी हे भशेन आमकां जेवण कोण दिता? देव कोत्ता. आमी कितें वावर कोत्ता, कितें एक पाटीन केलें की ना बाकीचें सगळें देव कोत्ता. तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत सगळें बरेंपण देवूच सुबजयता. आतां हांव तुमकां कितें सांगता, तुमी इतलीं जाणां आसात, तुमी तें त्या वतीन जसो तुमच्या पावंड्यार तुमी जेजू सोबें आसात त्या प्रमाणे तें तुमकां समजतलें. म्हाका मागीर येवन सांगतात हें तुवें सांगलेलें, हांवें एक सांगलेलें, पूण तुमी कितें समजल्यात तें देवान तुमकां दाखयलेलें आसा. कित्याक ताचो पवित्र आत्मो जेजू सोबें आमी रावन तो आमकां शिकोवन दिता, तारोन दिता. हें सगळें ताणें आमकां सांगलां. देवान ताका आमची जाणवाय, आमचें प्रमाणीकपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण करून दिलो. देवान ताका केलेलो आसा आनी तो आमचें सोबें कोत्ता. कित्याक तो एक खालतीकायेन आपलें जिवीत सादतालो. खुशे मोनान गरीब ती सुभागी. हेंच तर आमी नियाळ्ळ्यार देवान आमकां सगळीं देणगी दिलेली आसा. आमी ती आपणाक ना. आमचो रोंग, आमची उंची, आमची कितलो मोठो आहा बारीक आहा हें कोणान दिल्लें? देवान दिल्लें आसा. आमी कितें कोत्ता? जेवता, खाता, पूण हें सगळें वाडटा. त्या प्रमाणे आमी मागीर चड मोटें जावंक फावना म्हणून थोडे जेवता. पूण थोडीं जाणां इतलेंच जेवता पूण तरी पूण मोटीं आसात. म्हणून तें सगळें आमकां देवान दिलेलें आसा. आमी देवान कितें दिलेलें आसा तें समजूंक जाय आनी देवाक कारगां दिवंक जाय. कित्याक तो जाणो कित्याक लागून हें आमकां दिल्लें आसा. दुयेंस ताणें आमकां दिवंक ना. ताका लागून हीं जीं दुयेंसां आमचे कुडींतलीं आसात, मागीर मनांतलीं आसात, मागीर आत्म्यांतलीं आसात, म्हणजे भितरलीं, ही सगळीं दुयेंसां पळय आसात ती नपयत जातली जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान जो तो आमचे भितर आसा ताका आमी एकवटान रावली की ना हें सगळें काबार जातलें. आनी आमी तर विस्वासान, भावार्थान सोत मानीत जाले. ताणेंच आमकां सांगलां, वय म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, बाकीचें सगळें तो आमकां दाखयतलो. आतां पळयात, शांत ती सुभागी ती देवाक पळयतली. शांत म्हज्या भयणीनो आमी कशीं जावंक जाता? भितर तर आमी ओगेपणांत रावल्या
कितलो उचांबोळ आमचे मदें चिंतनाचो, भावनाचो आनी आठवणीचो हे सगळें भितर आमचें शिजता. पूण ते कशें आमी आमच्यान ओळू करूंक जाता? आमी तर ओगेपणांत रावले की ना तेन्ना ते शांत जातले. पूण सुरवातेक खूब उचांबोळ आसतली. आतां खूब जाणां म्हणटात हांव त्योर्स करूंक लागलो की ना लागलें की ना आवय इतलें डिस्ट्रॅक्शन जाता की हांव बंद कोत्तां. हें डिस्ट्रॅक्शन आयलें की ना तें सगळें सायबीण मायशी दवरात, सायबीण मांयक सांगात आनी ती मागणी म्हणटा ती आमचेच पासत वापरून आमकां भितरल्यान ती शांती हाडूंक लागतली. कित्याक ती आमकां जेजू जो आमचे भितर आसा ताका एकवठोन दवरतली आनी ताची शांती आमकां मेळटली. जी संवसारांत आमकां शांती मेळना ती तो शांती आमकां दितलो. आतां ताचे पासत आमकां खूब दुमाळो भोगचो पडटलो. खूब वायट दुसरी आमचेर उलयतलीं कोत्तेलीं तेन्ना भियोंक फावना. कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची म्हणून ताणेंच आमकां सांगलां. तर आमी कित्याक म्हणून घाबरोंक जाय? कित्याक म्हणून आमी उचांबळ जावंक जाय? आमी फकत शांत रावंक जाय. हें सगळें जालें की ना ताच्या एकवटान रावया आनी तो सगळें आमकां बरेपणी दाखयतलो. आनी मागीर आमी जें कोत्ता तें सगळें तो आमचे सवय करूंक लागतलो आनी हाका फळ मेळटलें. आमी जेन्ना कोत्ता तेन्ना खूब पाटी आमी निराशी जाता. कित्याक ताचें फळ आमकां दिश्टी पडना. आतां आमी हांगसर जुनान सान रुजाय कोत्ता, आमकां तें फळ दिश्टी पडना. पूण आमी जाणो की देव तें मागणें आमचें उबारता आनी आमच्या आख्ख्या संवसारांत आसा त्या मनशा कुळाक तो शांती हाडटा, तो बरेपण हाडटा. ही मागणी आमची जाय. आमी केली की ना तो मागीर बाकीचें कितें करूंक जाय तें कोत्तलो. ह्या बोरवाशान आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय. कित्याक तो आमकां सगळें दिता, तो आमचें सगळें आयकता आनी तो आमकां आनिकूय दिवंक सोदता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी कितें करया? आमी सदांच ताका आजीर जावया. पूण आजीर जावंक जाय जाल्यार प्रॅक्टीस करूंक जाय. कशी कोत्तली आमी? हांवें तुमकां सांगलां रातची न्हिदच्या आदीं आनी उठली म्हणटोच कोंत घेयात आनी प्रत्येक मुणी आसा न्हय तो एक सुस्कार जावन आसा. सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोट आसा थिंचोतान तकली मेरेन आमी सुस्कारान भरोन येता. म्हणजे तो आमचे सवय भरोन येता. ताचेर आमी ध्यान मन लायत जाल्यार आनी सुस्कार भायर सोडटाना ताचे सवय आमचे सगळे भितर आहा तितले भायर काडया. ताच्या नांवान काडात. रोकडीच आमकां सुटका मेळटली. जेजू 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 जबरदस्तीन ताच्या नांवांत आमी रावया आनी पळयतल्यात हे सगळें नितळ जातलें. आनी हें तर आमी कोत्ता जाल्यार खरेपणी आमी ल्हानविकायेन आनी शांतीन बरोवन येतल्या आनी तो आमचे सवय मागीर सगळें करूंक लागतलो. तुमी पळयतल्यात रातची न्हिदोंक गेलीं की ना भितरल्यान जें आमचें सवय घडलेलें आसा पातकाचें तें सगळें तो नितळ कोत्तलो. ती चाल पळय आमचे सवय घडोवन आयलेली आसा. 2 पाटी आमी कितें केलें की ना रोकडीच ती चाल जावंक लागता. मागीर ती आमकां सारकी आपल्या ताब्यांत कोत्ता आनी ताचे गुलाम जाता आमी. हें गुलामपण पळय भितरलें आसा तें जेजू सवय दवरलें की ना तो काडून उडयतलो. रातभर आमकां तो थाऱ्यार हाडटलो. गॅरंटी. सकाळीं उठली पयलीं आमी ताचे सवय रावंक जाय. आतां देंव सारकें कितें कोत्तलो? आमकां तें करूंक दिवचो ना. आनी हे परी आमी जें बरेपण घडोवन येतलें आसलें जेजू सवय तें आमी वगडायतले आनी परतून आमचेच वस्तूंकी जियेतले. तें करूंक लागलें की ना मागीर परतून आमी पातकानूच जियेता. म्हणटच ही खालतीकाय ही ल्हानविकाय आमी तर पत्करीत आनी जेजूच्या एकवटान तर रावत गॅरंटी आमी शांतीन बरेपणान आनंदांत आमचें जिवीत जातलें. कसलीय उचांबळ येवं आमी भियोवचें ना. कित्याक कालूच ताणें आमकां दाखयलां कशे भाशेन तो तारवान आसलेलो मोड आयलें ते सगळे घाबरले. तूं आमकां बुडूंक दिताय कितें म्हूण लागलें ताका.
तो उठलो, शांत राव, ओगो जाव, दर्या सारको ओगो जालो. दोनूच उतरां उलयलो तो. म्हणटच आमी तो ताचेर भावार्थ धरीत की आमची उचांबळाय सगळी तो शांत करतलो. आनी आमचे मदेंच न्हय, दुसऱ्याय मदें आनी ह्या संवसारान जी उचांबळाय आसा ती, ताका आमी चिटकोन रावया. हो एक चाल तुमकां दिल्ली आसा, कित्याक ताणेंच आमकां सांगलां म्हजे सभेन रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सभेन रिगून रावतां. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणांची तोस्तुंगी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सभेन रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जाय. दुसरें म्हणजे सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी अजाच्या बारा खाल आसात ती म्हजीशी आहात. हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जूं तुमचेर घेयात, म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो, दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें, व्हांवूंक हळू म्हजें हें जेजून आमकां सांगलां. तर हें हांगसर पळय तो सांगता तितलें सारकें जातलें. दोनूच वस्तू आमी मनांत धरया, ल्हानविकाय, शांतिकाय. ल्हानवीक आनी खालतेपण धरया. सायबीण मायन पळय आपलें जिवीत कशें जालें. हांव चाकर, जावं म्हजी सवय तुज्या उतरां प्रमाणे. ती सदांच खालती रावली आनी जेजूक सगळें करूंक तिणें दिलें. देवान तिचे सवेक सगळें केलें. तेच भाशेन आमी हात जोडया, दोळे बंद करया. मागीर आमी बोडाय दाखोवचें ना. ताणेन आमचे सवेक सगळें केलां म्हणून आमी देवाक दिनवाशीत रावतल्या, आर्गां दीत रावतल्या आनी ताची मोहिमा आमी परगोडटल्या. जेजू, तूं आमच्या काळजांनी जियेताय. आमच्या मनांत तुवें आतां हें सगळें स्पश्ट केलेलें आसाय. प्रत्येकाक तुवें तुजी खबर सांगलेली आसाय. कशे भाशेन तुजें सवें आमी जिवंक जाय पळय तें. आनी प्रत्येकान तुका एक चिटकोन रावन तूं आमचे सवें जिये आनी आमची उतरां कोन्यो चाल तुजेच जावं दी. आनी हे परी सर्गीचें राज आमचे भितर आनी आमचे सवें दुसऱ्यां भितर हें घडोवन तूं हाड.